शिरगांव लयराई जात्रेक शिरगांवच्या लयराई जात्रेक जे स्टॅम्पेड 3 मेक जाले ताजो रिपोर्ट करपा खातीर संजीव जेकीस हाज्या चेअरमॅनशिपाच्या सकयल आमी 4 जाणांची कमिटी घातली. त्या कमिटीन आपलो रिपोर्ट 2 दिसांच्या पयलीं दिलो. तो रिपोर्ट डिटेलान CS हांव सेपरेटली CS सेजर सेक्रेटरी होम आनी चीफ सेक्रेटरी म्हणून डिटेल रिपोर्टांतल्यान गेलो. हांवेनूय बी डिटेल रिपोर्ट वाचलो ताज्या उपरांत हांवेन आनी ताज्या उपरांत काही फायटिंग्स आनी काही तुमकांय ब्रीफ करपाचो आसलो. पूर्ण रिपोर्टाची कॉपी प्रेस कॉन्फरन्स सोंपल्या उपरांत तुमकां वॉट्सॅपाचेर धाडटले आनी सर्क्युलेटूय करतले. तरी इन थोडक्यात हांव तेजेर तुमच्या कडेन उलयतां. पयलीं म्हणजे ह्या हातूंतल्यान जे अशा पद्दतीचो स्टॅम्पेड हाज्या पयलीं गोंयांत केन्ना जावं नासलो, हाज्याय फुडें जावचो न्ही ह्या पद्दतीन ताज्या खातीर एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यान सगळी काळजी ही घेतले. ताजेर परत हांव लास्टाक येता. ह्या स्टॅम्पेडाच्या दरम्यान 6 जाणांची डेथ जाली आनी 100 लोक हे इंजर्ड जाले. डेथ जाल्ल्यांच्या 5 जाणांच्या घरा कडेन हांव पावलो. फक्त एकट्याच्या घरा कडेन हांव पावलो. जे हॉस्पिटल आसले तांची सगळ्यांची खबर हांवें घेतली. आतां 21 जाण गोवा मेडिकल कॉलेजीन आशिल्ले, 18 जाण भितरले डिस्चार्ज जाले, 30 जाण अजुनूय एडमीट आहा, 2 जाण रिकवर जाले बऱ्यापैकी. एकट्याक फक्त निमोनिया आसा, तोय बी रिकवर जातलो. गोवा मेडिकल कॉलेजचे सगळे डॉक्टर्स आमची तेंची बऱ्या पद्दतीन काळजी घेता. आमी डेथ जाल्यार तांकां 10 lakhs रुपीज थोड्याच दिसाच्या भितर तांकां दितले. इंजर्ड जे हॉस्पिटल आशिल्ले ते चड इंजर्ड आशिल्ले तांकां 1 लाख रुपया दिवपाचो आमी डिक्लेअर केला. तो 1 लाख रुपया आमी तेंच्या सगळ्यांच्या घरा कडेन पावयतले. हो इन्सिडंट पयल्यात पयलीं ओवरव्यू ऑफ द इन्सिडंट हे घेता आसतना तो इन्सिडंट खंय जालो थंय जर पळयत जाल्यार ती देवाची तळी ते होमकण आनी तो ड्युरींग द पीक अवर्स आनी तेचे पीक रिच्युअल्स म्हणजे जेन्ना पर्टिक्युलरली धोवन न्हावन तळयेचेर एकदम होमकणा कडेन वता धांवत ह्या वेळाचेर आनी त्याच वरांचेर थंयसर जालो. तेजी इमिडिएट कॉज आमी पळयल्या उपरांत तुमी जर पळयत जाल्यार तो एक म्हणजे ओवर क्राउड, नॅरो बारीक आशिल्लो आनी स्लोप पाथवे. ओके, हेका लागून तो चड क्राउड थंयसर जालो किंवा चड मोठ्या प्रमाणांतली गर्दी जाली वचून जालो तो. आमी पळयताले लॅक ऑफ इफेक्टीव क्राउड कंट्रोल आनी जो युनिडायरेक्शनल मुवमेंट आशिल्लो तो थंयसर एक प्लॅनिंग वेवस्थीत दिसूंक ना. थंयसरली रोड सायडींतली स्टॉल्स ती कॉम्पॅक्ट आशिल्ली, तितून करून रोडाची वीथ आनीक कमी जाली. म्हणजे रोड आनीक हे जावपाक शकतालो, तो तेंचो रस्तो जो आसा तो कमी जालो. आनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार काही धर्नांनी तेंचो बिहेवियर जो आहा पळय संयम पाळपूय हें गरजेचें आसा. मुद्दामून काही झाडांनी म्हटल्यार ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द हांवूय सगळ्या धोवन आनी देवी लयराईचो प्रत्येकान तेजी हे दवरप गरजेचें आसता. ही स्टॅम्पेड जी जाली ताका मुळात ताजी फॅक्ट फायंडींग कमिटी, एक टेम्पल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पोलीस, विलेज पंचायत आनी क्राउड बिहेवियर अशा 5 हातूंतल्यान डिवायड केल्ले आसा. आनी ही कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांची आसा. हांवें जेन्ना म्हटलें तेन्ना टेम्पल कमिटी जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना टेम्पल कमिटीनूय बी ज्यो एडमिनिस्ट्रेशनाक कॉपरेट करपाची गरज आशिल्ली. आमी देवी लयराईचें पावित्र्य, धोंडांचेंय पावित्र्य हें जरी म्हटल्यार आसत आमकां लोकांचो जीव तितकोच म्हत्वाचो आसता. पण तेंच्यांनी बी आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक सांगलेल्यो गजाली सगळ्यो टायम टू टायम फॉलोय करपाक जाय आशिल्ल्यो. जितकें कॉपरेशन जाय आशिल्लें तें तितकें कॉपरेशन तांच्या कडल्यानूय मेळनाशिल्लें किंवा ते स्वताय बी क्राउड कंट्रोल करपा खातीर खंयसरूच तांच्यांनी फुडाकार घेवनाशिल्लो. ज्या ज्या वेळाचेर तांकां सजेशन्स वेगवेगळी दिल्ली की जे बाबा बॅरिकेड्स घालुया किंवा बाकीचें कितें हें तेंच्यांनी थंयसर आयकूंक ना. दुसरी गजाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हांच्यो कंटिन्युअसली मिटींग ह्यो जाल्यो, बट ज्या पद्दतीचे एनफोर्समेंट सेफ्टी मेजर्स तेंच्यांनी घेवपाक जाय आशिल्ल्यो तितक्या पद्दतीच्यो कदाचित तेंच्यांनी थोडोसो थंयसली इतकी वर्सां जात्रा चलता आनी थंयसल्यो देवी आनी तेंचें पावित्र्य हें लक्षांत घेवन तेंच्यांनी ती
इतक्या मोठ्या पद्धतीचे एन्फोर्समेंट जे आसा पळय ही थोडीशी तेंच्यांनी तांची थोडी हलगर्जीपणा आसा. आमी जे म्हणटा की तांच्यांनी भारतीय न्याय संहिता 2023 हाज्या अंडर लिगल हे म्हणजे तेंच्यांनी वचूंक जाय आशिल्लें, बट रिलिजियस सेन्सिटी लक्षांत घेवन तांच्यांनी तें करूंक ना. म्हणून डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनूय बी ह्या हेच्या खातीर जबाबदार आसा. डिस्ट्रिक्ट पुलीस तांच्यांनी ज्या पद्दतीचो पुलीस फोर्स ते डिप्लॉय करपाक जाय तो खरें म्हणजे फाटले फावटीच्या पेक्षा चड केलो, बट स्ट्रॅटेजीक डिप्लॉयमेंट ज्या ज्या जाग्याचेर जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली ना. तांच्या कडल्यान व्हेरी पुअर कॉर्डिनेशन आमकां दिसून आयलें, कारण तांच्यांनी ज्या पद्दतीचे वॉच टॉवर किंवा ड्रोन्स ज्या ज्या जाग्यार घालपाक जाय आशिल्ले आनी कॉर्डिनेट करपाक जाय आसली गर्दी ज्या जाग्यार आसा ती गर्दी कंट्रोल करपा खातीर ते कमी पडलेले आसा. विलेज पंचायतीन खरें म्हणजे एनओसी स्टॉलान इश्यू करता आसतना तेंच्यांनी लायटीक आनी एका स्टॉल एलोकेशन्स हे कमिटी करता, पूण तेजे एनओसी दिवपाचें काम लायटी खातीर ती पंचायत दिता. तेंच्यांनी सरसकट खंयसरूच तेंच्यांनी मात्तूय येवनूय प्रॅक्टिकली पळोवंक ना. एनओसी डायरेक्टली दिवंक सोदल्या. मागीर तो सेक्रेटरी आसतलो किंवा सरपंच आसतलो तांची ती जबाबदारी आशिल्ली खंय स्टॉल दिला आनी कितें आनी ताका एनओसी दिवप काय ना लायट घेवपा खातीर हें तेंच्यांनी पळोवंक ना. क्रावड बिहेवियर म्हणटा आसतना हांव परत एकदा म्हणजे थंयसर थंय आशिल्ले लोक आनी धोंड म्हणजे धोंडांचे पावित्र काही धोंड मुद्दाम परत एकदा म्हणटात काही धोंड ह्या सगळ्या जाणांनी तेंचे पावित्र सांबाळटा आसतना म्हणजे गर्दी आसताच, पण त्या गर्देंतल्यानूय बी लोकांचो जीव म्हत्वाचो आसता तें सांबाळप हें गरजेचें. म्हणून ही कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांची आसा. सगळे इतके लोक जे आहा ते जबाबदार आसात. त्या कमिटीन आमकां काही रिकमेंडेशन्स दिल्या, म्हणजे सिटीजन आमी अकाउंटेबिलिटी आनी रिफॉर्म्स हाज्या फुडें ताजी डिटेल इन्क्वायरी आनी इंडिविज्युअली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपा खातीर पुलिशेन अननोन केस एफआयआर फायल केल्ली आसा. हाज्या एका जबाबदार कोण ताजी पुलीस वेगळी इन्क्वायरी करतलेच, ते आपल्या परीन करीत आसा. तातूंतल्यान ती फिक्स करची अशेंय म्हटलां. हे सगळे म्हणजे तांच्यांनी बाकीचो रिपोर्ट वाचल्या उपरांत तेंची सगळी डिटेल आमी सगळी डिटेलान तुमकां दिता आनी तेणे हांव आमच्या कडेन दवरल्या, कारण कमिटी जी जी फायंडिंग्स काडल्या ते आमकां खंयसरूच दवरपाचें ना. ती डिटेलान सगळी तुमचे कडेन पावयता. ताजेर सरकार विचार करतले. हांव सीएस आमी दोन दीस जे डिस्कस करीत आसा की कितें कितें एक्शन घेवपाची ती आनी तेजेर डिसायड करून फुडल्या काही दिसांच्या भितर तेजेर एक्शनूय घेतले. इमिडिएट करेक्टीव मेजर्स जे आहा पळय न्ही, ह्यातल्या रिलिजियस फेस्टिवल जे आसा पळय हांकां क्रावड मॅनेजमेंट प्लॅन हो करपाची सामकी गरज आसा. बेस्ड ऑन द नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हाजे नॉर्म्स जे आमी एप्रूव केले तो इन एडवान्स अशा पद्दतीची जी फेस्टिवल्स म्हणजे खूब कडेन आमी पळोवंक वचत जाल्यार हो जो इन्सिडंट जालो हो आमचो म्हणजे आय ओपनर म्हटल्यार जाता, जावंक जायना. इन फ्युचर आमकां अशा पद्दतीची चड क्रावड जमोवपी जात्रा ही लिस्ट आउट करतले आनी ताका खातीर इन एडवान्स क्रावड मॅनेजमेंट प्लॅन हे थरयतले. तितून वेगवेगळ्यो गजाली आमी स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजरूय बी तांकां विश्वासान घेवन करतले. आमकां तेंच्या रिच्युअल्सान खंयसरूच सरकाराक बरी पडपाचें ना, पण थंयसर जमिल्ल्या क्रावड आनी तांचो मॅनेजमेंट घेतले ही सरकाराची जबाबदारी आसतली. थंयसर पर्टिक्युलरली नोडल ऑफिसरूय बी अपॉयंट हे करतले, म्हणजे बिसायड मामलेदार सुद्दां स्पेशल नोडल ऑफिसर अपॉयंट करतले. रिगार्डींग द शिरगांव थंयचो क्रावड एस्टिमेट रूल्स मेडिकल एमर्जन्सी प्लॅन जे आहा पळय ते सगळे थंयसर डिसायड करतले. इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी सर्क्युलेशन आमी पळयता की हो जो स्पेशली लयराई जात्रेच्या बाबतींत सांगपाचें जाल्यार आसत जाल्यार ताका डेडिकेटीव रोड हो धोणा खातीरूच तळये वयल्यान होमकारा पर्यंत वचूंक दिवप आनी तांकां स्टॅगर्ड पद्दतीन धाडप. तांचे जरी म्हटलें तें आसत 1 वरल्या पासून 4 कितें जावं तें टायमींग आसतलें तो होमकारांतल्यान वचपाचो, त्याच रुटाचेर ना बाकीच्या लोकांक इन्वॉल्व करप इन फ्युचर प्लॅन करतले. थंयसरलो रोड आनी वायंडींग जे आहा पळय तें सरकार ताबडतोब फुडल्या जात्रेच्या पयलीं तांचो सरकार जाता तितके बेगीन तांकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन करतले, पण आमी जबाबदारी घेवन तें कंप्लीट करपाचें आसा.
थोडे कडेन आमकां थोडे जर आमकां कडक स्टेप घेवच्यो पडले आसत जाल्यार डायरेक्टली आमी ते घेतले. ह्या बाबतींत खंयसरूच आमकां शेवटी मनीस हो म्हत्वाचो आसा. आमकां ते लोक कितले येता आनी दुकानांत कितले गिरायक जाता हें म्हत्वाचें ना आमकां. गर्दी क्रावड मॅनेजमेंट करप हें चड गरजेचें. सर्वेलन्स एंड मॉनिटरींग हे प्रत्येक कडेन अशा क्रावडाचेर CCTV आसतली, ड्रोन मॅनेजमेंटाच्यान आसतले, वॉच टॉवर आसतले, हातूंतल्यान दवरतले. आमी ट्रेनिंग एंड सेन्सिटायझेशन तो कंडक्ट हे मॉक ड्रिलूय इन फ्युचर अशा पद्दतीचे हेज्या खातीर मॉक ड्रिल कंडक्ट करतले किंवा टायम टू टायम लोकां खातीर हे सगळे विशय जे आसा लोकांक एक्सप्लेनूय करतले. एज अ लिगल म्हणजे इन फ्युचर हेज्या खातीर जो आमी म्हणटा की लिगल एनफोर्समेंट आमी अशा पद्दतीची SOP नोटिफाय करतले अंडर द भारतीय न्याय संहिता हाज्या अंतर्गत. मागीर त्यो इवन परमिशन्स बीन जी लागता ती सुद्दां म्हणजे नोडल ऑफिसरान एप्रूव केल्या शिवाय आनी कोणाक तेन्ना पंचायतीक आसत किंवा खंयच्यो देवस्थान समिती आसत इन फ्युचर आमी कंट्रोल घेतले आनी तेचो रूट आनी हे ते फायनल केल्या उपरांतूच त्यो परमिशन ती दिली वयतली. मेडिकल प्रिपेर्डनेस हो अजुनूय बी तेचो सेटअप ऑफ फर्स्ट एड हाजे बूथ न्ही हे वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आमी थंयसर जितकी गरज आसा एमर्जन्सी मेडिकल फेसिलिटीज दिवपा खातीर त्या पद्दतीन एमर्जन्सी मेडिकल फेसिलिटीज दिताले. म्हाका दिसता म्हणजे हे सगळें जाल्या उपरांत म्हणजे लयराई जात्रेच्या जात्रेक ही तशी पारंपारीक जात्रा जिचे कडेन गोंयभरांतल्यान धोंड आनी लोक हे थंय वता. बट तिजे पावित्र्य सांबाळटा आसतना आमकां लोकांची सेफ्टी ही तितकीच म्हत्वाची आसा. ताज्या खातीर म्हणजे आमी तें पावित्र्य दवरून लोकांची सेफ्टी घेवपा खातीर जी जी पावलां उचलची पडटा तितकी पावलां लयराईचे जात्रे खातीर उचलतले. जी ट्रॅजेडी जाली ओके त्या खातीर टोटल म्हणजे हांवें जें आतां म्हटलां तेजेर सगळे जाण जरी जबाबदार आसत जाल्यार पुलीस क्लियर कट आपली इन्वेस्टिगेशन ही करतले आनी पुलिसांची इन्वेस्टिगेशन ही चालू उरतली. ओके इन फ्युचर हाज्या खातीर आमी मेजर प्लॅनिंग ह्या जात्रेच्या बाबतींतूय स्पेशली मेजर प्लॅनिंग करतले आनी थंयसर मेजर सेफ्टी कितक्यो घेवपाक जाय पळय तितक्यो घेतले. नॉट ओन्ली ही जात्रा बट मागीर ते बोडगेश्वराची जात्रा आसूं किंवा ती वेवटेन बाकी सावथांतल्यो खंयच्यो व्हडल्यो जात्रा आसूं त्या सगळे कडेन आमी करतले. आमी इवन दो हे सगळे कमिटीक विश्वासान घेवन तांची ट्रेडिशनली जी परंपरा आसा ती चालू आसतना सुद्दां म्हणजे आमी अशा पद्दतीचे स्ट्रेंथन आमकां डिसिजन घेवची पडली आसत सुद्दां क्रावड मॅनेजमेंट करपाक जाय आमी घेतले. आनी शेवटी प्रथा आनी परंपरा ही सांबाळून म्हणटलो की आमकां पब्लीक सेफ्टी हाजे मेकानिजम हे डिसायड करपा खातीर आमी सगळी तेची प्रथा परंपरा सांबाळटा आसतना सुद्दां आमकां बाकीच्यो सेफ्टी मेजर्स ह्यो मोठ्या प्रमाणात सगळ्या जात्रेच्या बाबतींत घेवची पडटली. इन फ्युचर केन्नाच अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जावचो ना हाची खबरदारी आमी घेतले. दिवपाक जाय ते थोड्या दिसांच्या भितर तुमचे कडेन पावयचे. 1-1 लाख रुपया दिवपाक जाय तांकांय बी आमी आयडेंटिफाय करून जितके GNC पेशंट उरल्या तितके ताजे कडेन डायरेक्ट बाकीचे जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेजर कोण आसता जाल्यार आमीच डिसायड करून कोणाक थंयसर कसलेंच एप्लिकेशन दिवपाचें गरज ना कांयच ना. मेजर इंज्युर्ड आसले ते आमकां खबर आसा. आमच्या 3 हॉस्पिटलांतल्यान तेंचे रिपोर्ट्स घेवन मेजर इंज्युर्ड आसले तांकां 1-1 लाख रुपया आनी 10 लाख रुपया. परत एकदां हांव तांच्या फॅमिलीच्या प्रती जे आमकां संवेदना आसा फॅमिलीक हांव पर्सनली मेळ्ळा हांव दुख्ख व्यक्त करतां. अजुनूय म्हाका इन्सिडंट दोळ्या समोर आसा. हांव पर्सनली जे हांवूय पावणेकारान वचून हॉस्पिटलांत स्वता पावलो. ज्या आमच्या ऑफिसरांचेर एक्शन घेवपाक जाय ताका इनिशियली थोड्या दिसांच्या भितर शोकॉज नोटिसीस इश्यू करतले. FIR अननोन जाल्या पळय ते कोणाचेर रजिस्टर जातले सेक्रेटरी बीन कितें पुलीस इन्वेस्टिगेट करता. सीएम आणि थंय कसो हे जाता की थंय कोणाच्या मदीं केस नांव स्टार्ट जालें म्हणून हो सगळो इन्सिडंट घडलो ताजेर कशें कितें एक ते बी पुलीस इन्वेस्टिगेट करता. पण आमच्या कमिटीच्या फायंडिंगाच्या नुसार पर्टिक्युलरली थोडे जाण जे धांवून आयले आनी एक ती पयली कितें तरी पडली ओके अशें आहा आनी मागीर एकदम क्रावड जो आयलो तो पूर्ण तेंचेर पडटा. हे तेंचे आणि जो क्रिटिकल एक आशिल्लो सीएम तो क्रिटिकल आहा तेका निमोनिया जाला पण रिकवर जातलो. सीएमची शोकॉज इन्व्हेस्टिगेशन आहा ते टाइम बॉन्ड आसतली कितले मेरेन तांकां ते चालूच उरतले.
पुलिसूय बी म्हणजे आपल्या परीत जी इन्व्हेस्टिगेशन करता तेंका पुलिसे कडेन उलयल्या उपरांत फुडलें करूं. Chaukat notices to be issued to army notice. आमी रिपोर्ट डिटेलान गेल्या उपरांत डिसायड करता. सीएम तो स्लोपा तो कट करपाचो कितें प्लॅन आहा? तो कंप्लिटली फुडल्या जात्रेच्या पयलीं तो निवळ कट करून आनी रोड जो आहा तो वायडनूय करता. Connectivity will be fixed. येस